गोवा फॉरवर्डाचो सीट हाडलेलो सो तो सीट जो गोवा फॉरवर्डाचो सीट हाडलेलो पळय तो सीट आमकां फेलियर जाल्लो आसा सो आयज चेंजीस जे आसा पळय ते चेंजीस घडपाक जाय आनी घडटले आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक स्वाभिमानी आनी अभिमानी लोक हे घडयताले इतलेंच हांव सांगता सरपंच आम्ही मीडिया अरे हात लावलो बघा अरे मोबाईल अरे शूट करे का सांग बर तू शूट करे शूट करे गाडी गिरायक मारल्यो गाडी गिरायक मारल्यो तुम्ही गेला मोदी जबाबदार तुम्ही अरे तो रेड रोडाचेर मोदी जाऊन तुम्ही मिटिंग घेतात ऍक्सिडेंट तुम्ही जबाबदार हांव उलयता रे तुम्ही रिपोर्टर मरे माझे नाव तुका कित्याक जाय आम्ही माझे नाव कित्याक जाय तुझें नाव कितें मोदी उलयता अशें आम्ही जर मोदी आसा तेणी पुलिशेक फोन करचो तेणी पुलिशेक फोन मारचो आनी सांगचो आम्ही रस्त्यार मोदी रावला वोट विचारपाक आमकां मोदी कित्याक आसा काय म्हणून जबाबदारी सरपंचान आसा रायट ना आमकां विचारपाक एका विचारपाक रायट ना हेणी पुलिशेक फोन मारपाचो ब्लॉक केल्लो आसा कोणी ब्लॉक केला रोडाच्या मध्य गाडी लायल्ली सर हो सरपंच आसा सांगोळडा पंचायतीचो आणि रोडाच्या मदीं गाड्याचो नंबर मेळत आसा आनी हांगा वरसून गाडी व्हरता हो सरपंच आसा सांगोळडा पंचायतीचो पळय तुम्ही सगळे प्रेझेंस असले आम्ही एक सायडीक रावन तुमच्या प्रेसा माध्यमाच्यान आमी आमच्यो गोष्टी मांडटाले हो सरपंच हो येयलो सरपंचांनी फाटल्यान लायले ते तुम्ही रिकॉर्ड केला हो विसरोवपाक लागलो आमकां रस्तो ब्लॉक कित्याक केला काय म्हणून आमी रस्तो ब्लॉक करूंक नासले आमी खंयच्याच पब्लिकाक त्रास करिना तुमकां दिसता हेका कोणे तरी धाडला ऑफकोर्स बीइंग ए सरपंच तो एक जबाबदार व्यक्ती तेणें हरशी आमकां कॉपरेट करूंक जाय आमी कसलेच कांयच कोणाच कडेन इश्यू करूंक ना आमी सायडीन उबे आहा त्यो गाडी घेवन येयला तेणें गाडी रस्त्यार ब्लॉक केला आनी तो म्हणटा की आमी मदीं आहा रोजगार यात्रा हांगा स्टॉप करपाचे प्रयत्न जाल्लो आसा डेफिनेटली ही रोजगार यात्रा ही हांगा स्टॉप करपाची प्रयत्न कित्याक तांकां भंय दिसला आम आदमी पार्टीचो तांकां भंय दिसला म्हणून आयज हे चल्ला आम आदमी पार्टीक जर भिवंक नासलें न्हू हे अशें करचें नासलें कित्याक एंटायर पब्लीक ह्या रोडा वरसून येता वता कोणाकूच दुखोवंक ना आनी कोणूच आमकां सांगना की सायडीक रावा आमी हें करात तुमी येवन मिडियाक तेंच्यांनी प्रेस केलें मिडियाचेर थापटां मारली तुमी आसतना हांवें पळयलां मिडियाचेर जर थापटां मारता हे असले सरपंच कित्याक जाय हे असले सरपंचाक हे लोकांचे प्रतिनिधी न्हू लोकांचे प्रतिनिधी न्हू सरपंचा भायर मारपाचें काडून सरपंचांनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट आम आदमी पार्टी आयज खंय तरी उठटा आनी खंय तरी आम आदमी पार्टीक प्रतिसाद मेळटा म्हणून हो स्टंट करपाक हेंकां असल्या मनशांक धाडल्या सरपंच म्हणटा सरपंच आसलो न्हू बरो एज्युकेटेड सरपंच आसलोले अशें करचें नासलें जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट तेणी म्हाका वयल्यान सांगून गेला आपूण कितें तुका तें दाखयता म्हणून म्हाका म्हटलें आनी तुका कितें तें आपूण दाखयता असले धमके जर फाल्यां आयक रे असले जर फाल्यां म्हाका जर समज म्हाज्या जिवाक कितेंय भंय जालो कितेंय म्हाका सगळो वाटेक कोणी हाडलो मारलो कितें केलो जाल्यार ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट तुम्ही कंप्लेंट डेफिनेटली आमकां जर हांव कंप्लेंट दितलो ह्या सरपंचा अगेन्स्ट हांव कंप्लेंट दितलो वचून हांव कंप्लेंट दितलो कित्याक हेणी म्हाका सांगला तुका आपूण दाखयता म्हणून थँक्यू